नमस्कार. आज आम्ही गोंयचे एक डायनॅमीक ऑफिसर जे IAS जाल्यात आनी सध्या अरुणाचल प्रदेशान आगमूट कॅडराचे एक ऑफिसर IAS ऑफिसर म्हणून काम करतात ते स्वप्नील नायक हांचे बरोबर आसा. स्वप्नील बाब म्हणजे स्टुडियोन तुमकां हांव येवकार दिता. हय स्वप्नील बाब, आमकां गोंयचे आगमूट कॅडर अरुणाचलांतलें काम कितलें पयस म्हणजे आमी वचून आयले अरुणाचल तेन्ना आमी पळयलें की थंयच्यान एका भागांतल्यान दुसऱ्या भागार वचप सुद्दां कितलें डिफिकल्ट. थंयची लँग्वेज दुसरी, एक पूर्ण आदिवासी राज्य, ह्या सगळ्याच्या बद्दल आमकां जाणून घेवपाचें आसा तुमचे कडल्यान. तर आमी सुरवातच करया. गोंयाक स्टेटहूड मेळटकीर 1988 IAS जावपाची गोंयची प्रक्रिया इल्ली वेगवान जाली. पयलीं जातालें अशें न्ही, भायल्या राज्यांतल्यान वचून गोंयचे खूब जाण IAS जाल्यात, पूण स्टेटहूड जातकीर ताका इल्ली चालना मेळ्ळी अशें न्ही. हय हय पयलीं कितें जातालें, जेन्ना स्टेट नाशिल्लो तेन्ना सिलेक्शन सगळें UPSC थ्रू जातालें. बरोबर. आनी UPSC जे IAS किंवा बाकी ऑफिसर्स जे सकल लिस्टान उरताले दे वर ऑफर्ड दानिक्स किंवा आगमू कॅडर आनी ते हांगा येताले. दो दे यूज टू रिमेन इन गोवा, गोव्यानूच रावताले ते, पूण दे वर नॉट गोवन ओरिजीन ऑफिसर्स. आनी मागीर ते दे यूज टू गो टू IAS. बरोबर. काकोडकार, मागीर अरविंद भाटीकार अशीं कांय नांवां आमकां सदांच मेळटात. ती एक्चुअली दो दे आर गोवन्स, दे हॅव नॉट सेटल्ड. वन भाटीकार वॉज फ्रॉम तमिळनाडू कॅडर. येस येस. सो काकोडकार वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र कॅडर. So they have not passed the exams, I think, from the Goa as such. They are from the other states. पूण तांकां म्हाका दिसता गोंय मुक्त जातकीर जे गोंयचे कांय ऑफिसरांक संदी मेळ्ळी, तातूंत भितर हे 2 ऑफिसर आशिल्ले. आनीकय कांय खूब जाण आमी तांची नांवां आमी घेतात. गोंयच्यान तेली, आशुतोश तेली न्ही, एकमेव गोंयच्यान डायरेक्ट रिक्रूट जाल्ले. हय, डायरेक्ट रिक्रूट जाल्ले आशुतोश तेली पेडणेकर हे एकूच आसा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. पण आतां जसं तुम्ही म्हटलें GPSC जातकीर 1988 मागीर जे GPSC थ्रू गोवा सिव्हील सर्विसान जे आयिल्ले आसा तशे खुबशे ऑफिसर आतां बाय इंडक्शन म्हणटा ते प्रोसेस जाल्ले आसात. तशें फर्स्ट लॉट आमी आसात. हांव, अरुण देसाई आनी संदीप मिनेझीस हे 3 जाण जाल्ले आमी. आमची ऑर्डर एक्चुअली 2016 आयिल्ली, बट वी वर अलॉटेड बॅच आमकां 2009 मेळ्ळा, 2009. आनी मागीर 8 जाण आनी जालात. तातूंत प्रसाद लोलयेकर आनी ती बॅच आसा, निखील देसाई, ते सगळे जाल्ले. सो ते मागीर आमच्या फाटल्यान बॅच. सो आतां एज ऑफ नाव म्हाका दिसता सिव्हील सर्विसान अरावंड 9 ऑफिसर्स आसा गोंयचे. तुमचो पयलो बॅच सगळो भायर आसा आतां? आतांच हालींच संदीप मिनेझीस जेक्स परत आयला. सो ही इज नाव सेक्रेटरी GAD गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी अरुण देसाई हेज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट. आतां हांव फर्स्ट बॅचाचो, हांव आनी संदीप आसा. तूं अरुणाचल आसात, अरुणाचल प्रदेशान आमी मेळिल्ले. सो अरुणाचलान लँग्वेज वेगळी, जरी ते हिंदी उलयतात जाल्यार इतली येदी व्हडली ट्रायबल स्टेट, गोंया परस सामकी वेगळी. तुका अरुणाचलाचे तुजे अनुभव आमकां जाणून घेवपाचे आसात. अरुणाचलान वचप इज ए शिक्षा काय अरुणाचलान वचप इज ए प्लेजर? पळयल्यार दोनी तरेन आसा. म्हणपा जाता की जेन्ना हांव फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना जानेवारी 2020 म्हजी ट्रान्सफर जाल्ली आनी गेल्लो तेन्ना फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना पळयतकीर एक वास्ट डिफरन्स दिसलो. एअरपोर्टूय ना अरुणाचल प्रदेशान. आसामान देंवन अबावट 4 hours यू हॅव टू गाडयेन वचून ट्रॅव्हल करचें पडटा इटानगर पावपाक. आतां एअरपोर्ट जाता, 15 ऑगस्टा इनॉग्रेशन आसा. तर अशे खुबशे चेंजीस दिसल्यो. रस्ते एकदम एंट्री जातकीर एकदम रस्ते एकदम वायट आशिल्ले. पावसार म्हाका दिसता वावर वतात, लँडस्लायड्स खूब जातात. पण जशें जशें हांव बाकी एरियान भोंवलो तशें कळपाक लागलें की अरुणाचल इज नॉट दॅट वे अ व्हेरी बॅड स्टेट टू वर्क इन. पीपल आर, लोक म्हणटा ते बरे फ्रेंडली आसात तशे. आदिवासी म्हणटकीर चड सादे लोक अशे म्हणून येता. हय, ट्रायबल, फूल ट्रायबल, 100% ट्रायबल स्टेट आसा. 26 मेजर ट्रायब्स आसा थंय आनी 126 मायनर ट्रायब्स. एंड ईच सगळे ट्रायब्स कल्चर वेगळे, लँग्वेज वेगळी, बट एक जॉयनींग पॉयंट सगळ्याचो म्हणजे हिंदी. हिंदी सरप्रायझिंगली एक अशी लँग्वेज आसा की त्या थंयचे लोक सगळे हिंदी उलयतात. हिंदी उलयतना तेंची ओन स्टायलीन उलयता. बट स्पेशली म्हाका ते तांचे बरें दिसलें, खंय वच लोकांक सगळी हिंदी कळटा, हिंदीन भासाभास करतात, चर्चा करतात. तुमकां खंयचे
इनफॅक्ट आमकां सावथ इंडियेक जर वचत जाल्यार हिंदी उलयत जाल्यार एकदा लोक रिस्पॉन्स करनात. अरुणाचलाक प्रत्येक मनशाक हिंदी येता. हिंदी येता. ते हिंदी शिकतात. थंय म्हाका दिसता मेजर कारण हिंदीचें की जे मेजर स्कूल स्टार्ट जाल्यो पयलीं त्यो विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय VKVs आनी VKS रामकृष्ण सोसायटी त्यांनी खूब इनिशियली घेतले एज्युकेशनान. सो तेंच्या लागून म्हाका दिसता हिंदी सामकें रियली हांवें आयकलें विवेकानंद केंद्रांतल्यान खूब पुण्याच्यान सुद्दां लोकांनी थंय वचून लोकांनी काम केलें. तांकां म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय प्रवाहांत हाडपा खातीर हिंदीन थंय सामको म्हत्वाचो वांटो उखल्ला. हय. आनी हे ट्रायबला कडेन वागतना म्हणजे तुमी कसो संबंद कसो येता? कारण यू आर ऑल्सो फ्रॉम एक सिटी स्टेट ही. सो हांगा तशे ट्रायबल जरी असले तरी ते पूर्ण सांबाळून गेले. पूण थंयचे ट्रायबल कशे तरेन रिएक्ट जातात, खंयचे कशे तरेन उलयतात? अशें लक्षांत येता अरुणाचलान ट्रायबल जरी पॉप्युलेशन असलें आतां जी नवी जनरेशन येता ती भायर वचून खूब एज्युकेशन बी एड्युकेटेड बी जाल्ली आसा. बेंगलोर गेला, दिल्ली खूब जाण आसात अरुणाचलचे. इनफॅक्ट हांव जेन्ना अपॉयंट जालो आनी मार्चान जेन्ना म्हाका फर्स्ट चार्ज दिलो आय वॉज गिवन म्हणजे म्हाका चार्ज दिलो तो नोडल ऑफिसर फॉर गुजरात अँड महाराष्ट्रा म्हणून. कारण तेन्ना लॉकडावन जालो आनी जे अरुणाचलचे सगळे जे भुरगे आनी वर्कर्स ऑल ओवर इंडिया आशिल्ले तांकां परत हाडपा खातीर अरुणाचल गव्हर्मेंटान खुबशे ऑफिसर्स अपॉयंट केल्ले. तातूंत म्हाकाय केल्लो. तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की खुबशे लोक भायर आसात आनी ह्या लोकांनी थंय इंडियाचे बाकी एरिया पळोवन डेवलपमेंट पळोवन आतां चेंजीस खूब जातात. जरी ट्रायबल स्टेट जरी असली तरी आतां मेट्रोपॉलिटन लूक येवपाक लागला. अशें कितें म्हणूं येता की वीच इज वन ऑफ द हार्ड स्टेट्स. आगमूट केदारान अरुणाचल, गोवा आसा, मिझोराम, युनियन टेरिटरी हातून सगळीं तुमकां आतां खंय वचूं शकतात IAS जातकीर. तर तुमच्या मदीं एकूण चर्चा पळय जाताच आसतली वीच इज कन्सिडर्ड टू बी अ व्हेरी हार्ड स्टेट. आमचे कॅडराच्या डिविजना प्रमाणे 4 एरियाज हार्ड पोस्टिंग केल्ले आसा. अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल आनी मिझोराम. ह्यो 4 स्टेट्स आसा त्यो हार्ड स्टेट्स म्हणटात आनी हार्ड पोस्टिंग्स म्हणटात ह्यो. आनी एवरी ऑफिसर इन एग्मू हॅज टू स्पेंड 1/3 ऑफ हीज करियर टेन्युअर इन दीस हार्ड स्टेट्स अशी एक रूल आसा. तर पण तेतूरय पळयलें जाल्यार अरुणाचलान एटलिस्ट थोडें इजी आसा की इंग्लीशचो यूज जाता इन नोटिंग्स वगैरे. हिंदी उलयतात लोक म्हणजे मातशें एसिमिलेशन जाता. पण हांव आयकल्या प्रमाणे मिझोराम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू वर्क कारण थंय इंग्लीश यूज जायना इन नोटिंग्स आनी तेंची ओन लँग्वेज मिझो लँग्वेजीन बरयता. आनी सेकंड थिंग थंय नोट जाता की इंग्लीश बी तितले कळना, हिंदीय कळना, लोकल लँग्वेजीन कळना. सो काम करपाक डिफिकल्ट. आनी त्या बरें इन्सर्जन्सी हो एक भाग आसतलोच ह्या हातूंत भितर जो त्रासदायक ठरूं शकता. पूण आमचे हवालदार दौलतराव हवालदार थंय आशिल्लो तांचें म्हणणें आहा की तो तांचे कडेन खूब बरे तरेन वागलो. सो ताका कसलोच त्रास जालो ना. तो रिमोट एरियांनी वतालो आनी हवालदारा कडेन एक ती टॅक्नीक आसा तो साहित्यिकय बी विचार करपी बी. सो तसले तरेचे तांचेय कडेन तेय स्टेटीक तांचे सारके लोकांचें कंट्रिब्युशन मेळटा. अरुणाचलाक एक नोट करपा सारकें आसा की थंयचे लोक जे आसा व्हेरी भरपूर फ्रेंडली लोक आसात. आनी जर तुमी तेंचे कडेन तेंचे जे ट्रायबल ट्रेडिशन्स आनी जे लँग्वेज तेच्या बद्दल कांय भाश्य करिना आनी तेंच्या बरोबर एसिमिलेट जाता जाल्यार दे आर व्हेरी लॉयल टू यू आनी दे वील बी ऑल्सो व्हेरी हेल्पफूल टू यू. मिक्स जातात सगळे, तुका सगळे कडेन इनवायट करतले ते सगळे आसा. आमी सोशल आमी ते झिरो म्हणटा ते गांवांत गेल्ले आनी थंयच्यान येता आसतना आमी इटानगर कारण आमगे ज्या एरियेन वचूंक सोदताले थंय बर्फ पडलो, रस्ते बंद जाले. तर येता आसतना आमगे एक फेस्टिवल जावन दिसलो. म्हाका दिसता हार्वेस्ट फेस्टिवल आसपाक जाय. थंय ते तांचे ओन ड्रिंक आशिल्ले ते पिताले म्हणटकीर आमी त्या गांवांत भितर सरले. आमकां ताणें इतले बरे येवकार दिलो. आमकां ताणें आपली ती टोपी घाली, आमकां ती तांची ती बियर्ड दिली, आमकां तांचो ड्रेस घालून फोटो काडले. इट वॉज लायक म्हणजे आमचे त्या टुराची सबंद हायलायट हो आशिल्लो की अरे ह्या लोक थंयचे ट्रायबलान आमकां आपले केले आनी दे वर व्हेरी मच हॅपी. तर तुकाय अशें वचचें पडटा? हांव आतां अरुणाचलाक आतां आमचे 26 डिस्ट्रिक्ट्स आसा.
इट्स अ व्हेरी बिग स्टेट, म्हणजे रँक सेवेंथ बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इन एरिया. बट पॉप्युलेशन वायज खूप कमी पॉप्युलेशन आसा, गोव्यापेक्षाय कमी पॉप्युलेशन आसा. पण सायझी खातीर त्यांनी डिस्ट्रिक्ट्स 26 डिस्ट्रिक्ट्स केल्ले आसा. सो हांव एज फार एज इन माय ट्रॅव्हल हांव ट्रॅव्हलिंगूय खूब केलां आनी अरावंड 16 to 17 डिस्ट्रिक्ट्स आय हॅव कवर्ड ऑफ अरुणाचल. आनी थोड्या डिस्ट्रिक्ट्सान 2 दीस लागता पावपाक बाय कार. तुजे कडेन एविएशन तूं सेक्रेटरी थंयचो म्हणजे तुजे कडेन हेलिकॉप्टर तूं हेलिकॉप्टरान वता काय बाय कार वता? एज पर वेदर कंडिशन्स, कारण वेदर कंडिशन्स प्ले अ बिग रोल. थंय हेलिकॉप्टर्स थोड्या एरियाजान फॉग आसता तेन्नाय पावना, पावस आसता तेन्नाय पावना. सो खुबदां एकदां एग्जाम ड्युटीज आसता कितें आसता तेन्ना यू कॅन चेंज द टायम. यू कॅन से दॅट आमी फाल्यां आमी जे पळय 5 जाणां जे गोंयचे लेखक सगळे आशिल्ले आमी पावले अरुणाचलान. हे अरुणाचलान पावचे पण गुवाहाटीच्यान आमकां हेलिकॉप्टर धरपाक आशिल्लें. पूण जालें अशें की ऐन वेळार त्या ती पळय जी व्हॅली मदीं लागता थंय बर्फ पडलो जालें म्हणजे आमकां ट्रॅव्हल. पूण येता आसतना तुका लागून आमकां हेलिकॉप्टर मेळ्ळें. ताका लागून आमी कूड ट्रॅव्हल टू गुवाहाटी सामकें विदावट एनी हॅसल. तूं आतां हय हे खूब अशे इश्यूज जाता, कारण क्लायमेट खूब वेरी जाता थंय. बर्फय पडटा, फॉगय खूब जाता, पावसय खूब, थंडी आसता खूब आसता. पूण त्या मानान तुमी थंय रावतात इटानगर, ते इट्स लायक नॉर्मल टेम्परेचर. इटानगर ते इज मोर लायक गोवा. इनफॅक्ट कोल्ड थंड आसा, गोंयापेक्षाय थंड आसा. पण इटानगर ऑल्सो एका टायमार इटानगर खूब थंड आसतालें, पण आतां मातशें गरमी जाला अशें लोक उलयतात. पण ह्या वर्सा लकीली वी वर एबल टू सी स्नो इवन इटानगरान पडला. इन जानेवारी इटानगरान. क्लायमेट चेंज जशें गोंयान गरमी वाडटा, पावस एक्स्ट्रीम पडटा, तशें आतां इटानगर थंडी जावपाक लागला, बर्फी पडपाक लागला. आमी एक इंट्रस्टींग चर्चा स्वप्नील नायक हांचे बरोबर करतात. पूण आतां घेतात एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत हांव तांकां कांय खास प्रश्न विचारपाचे आसता. कारण हांगच्यान गोंयकारांक नुस्तें जाय. इटानगराक नुस्तें मेळटा काय कितें? इटानगराचें टेम्परेचर म्हणजे तांची फॅमिली गोंयान आसा आनी स्वप्नील एकलोच इटानगर रावता, इतले पयस रावता, तांकां कुटुंबाची याद येता काय कितें? अशी इंट्रस्टींग प्रश्न फुडल्या भागान आमी विचारपाचे आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. गोंयचे IAS जे अरुणाचलाक इतले म्हणजे जवळ 3000 किलोमिटर पयस आसात, ते स्वप्नील बाब नायक हांचे कडेन आमी चर्चा करीत आसात. हांवें तांकां फाटल्या वेळार प्रश्न विचारलो, तो सगळ्यांत हार्ड स्टेट खंयची? ते जरी अरुणाचल ना म्हणटा तरी आसलें तरी इतले पयस रावप. स्वप्नील बाब, तुमी आतां कितलीं वर्सां भायर आसात गोंया पासून IAS जाल्ल्याक? म्हजें फर्स्ट आवटसायड गोवा पोस्टींग जालें ऑगस्ट 2017. PS आशिल्लो श्रीपाद भाऊ कडेन. ते 2.5 वर्सां सुमार उरलो आनी जानेवारी 2020 म्हणजे अरुणाचल पोस्टींग जालें. म्हणजे आतां जवळ जवळ 5 वर्सां जायत आयलीं हांव भायर आसा गोंयच्या. म्हणजे IAS ऑफिसर जावप आपल्याक बरें दिसता, कारण येदें व्हडलें पोजिशन, सबंद एडमिनिस्ट्रेशन तुमच्या हातान उरता. पूण गोंयचो मनीस, आमी सदां म्हणटात गोंयकारांक भायर वचपाक नाका, ताका हांगचें नुस्तें आनी हुमण हांगचें जाय ताका. सो स्वप्नील बाब, तुमी इतले पयस आसात, थंयच्यान हांगा येवप म्हणल्यार सुद्दां डिफिकल्ट. केन्ना तरी तुमची फॅमिली येता आसतली, वर्साक एक वेळ फॅमिली पावता? ना, एक्चुअली ह्या वर्सा फर्स्ट टायम पावली ती डिसेंबरान, आफ्टर 2 years, कारण लॉकडावन आनी कोवीड आनी सगळे कारणां खातीर. सो IAS ऑफिसर इतले पयस वचप, तुमी थंय एडजस्ट कशें करतात? जेवण धरून ते थंयचें कल्चर धरून लँग्वेज हो त्रास जायना? कारण खूब जाण गोंयकारां म्हणटात कोंकणी उलोवपाक जर मेळना जाल्यार कितले त्रास जाता. एक्चुली अरुणाचलाचे फूड हॅबिट्स टोटली डिफरंट आसा. थंय बॅम्बू शूट आनी बॉयल्ड फूड हे चड यूज जाता. आनी दुसरें एक हें आसा की थंय चिकन बी आसा, एवेलेबल आसता, बट पोर्क बीफ बी चड प्रमाणान आसा. बरोबर. आनी फिशच्या बाबतीन तर फक्त थंय रिवर फीश मेळटा. ब्रह्मपुत्राचे जे कितें फीश येता तेच येता. म्हणजे सी फीश आमी मिस करता खूब. एक्झॅक्टली. पण आमचें एक मातशें हें जालां की आमी 4 ऑफिसर एकाच एरियान रावतात, एकाच बिल्डिंगेन. आमी एक कॉमन किचन टायप अरेंजमेंट केला. तर तेच्या खातीर थोडे तरी कॉन्टिनेंटल फूड, सावथ इंडियन फूड असं मिक्स मेळटा केन्नाय. बरोबर. त्या खातीर मातशें बरें. तूं आतां गोंयान 8 दीस आसा,
तर ते गोंयान फक्त नुस्तेंच खाल्लें आसतलें. चडचे प्रयत्न केलो नुस्तेंच खावपाचो, नुस्तें आंबे. वा तूं बरो सिजनान पावलो, कारण ह्या वेळा आंब्याचें पीक गोंयान खूब आयलां. थंय आंबे मेळटात? आंबे आसात, बट भायल्यान येता आसामच्यान बी, बट नॉट एज गुड हांगचे इतले बरे लागना. तितले न्ही. आपणी गोंयकाराक सदांच पळयलां आमी नॉर्थ इंडियेक वेगळे तरेचे आंबे, तांकां ते आवडटात. पूण जो गोंयांत रावपी आसा ताका ते मानकुराची टेस्ट इतली डेवलप जाल्ली आसा, सो तुका होय सिजन मेळ्ळो. आनी थंय अशें वेगळेपण कितें गोंयचे बद्दल? थंयचो मनीस आनी गोंयचो मनीस, थंयचो मनीस एक फ्रेंडली आसतलो, तूं म्हणलो तो आदिवासी, पूण त्या लोकां मदीं ते हँडल करप, कारण हे कौशल्यच आसता न्ही एक IAS ऑफिसराचें, की त्या लोकां कडेन एसिम्युलेट जावपच, पूण तांचे प्रश्न समजून घेवप, तांचे बद्दलचे सोशल कल्चरल वॅल्यूज तांचे जाणून घेवप, हे तुमकां ट्रेनिंगाचो भाग आसता काय तुमी स्वता व्यक्तिगत लेवलाचेर ते शिकचें पडटा? ट्रेनिंगाचो असो भाग नासता. जनरल आमकां आयडिया दितात की खंयच्या एरियान कशें कल्चर आसता बी अशें, पण जनरली थंय वचूनच सगळें शिकचें पडटा. अरुणाचलाचें एक हें सांगलें आमी वैशिश्ट्य अशें म्हणपाक जाता की थंयचे लोक फ्रेंडली आसा, हिंदी यूज जाता, त्यामुळे मातशें मिक्स जावपाक बरें पडटा. पण थंयचे लोक म्हणटा ते एकदम फॉर द ट्रायब, फॉर द रिलीजन, तांकां आपलो अभिमान, तेंचे एकदम अभिमान आसा. आनी थंय मातशें कितें तरी तेंच्या अगेन्स्ट उलयलो किंवा चुकून सुद्दां कितें हें जालें जाल्यार दे आर व्हेरी एग्रेसीव. आनी स्वाभावीक आसा न्ही, आमकां गोंयकारांक पळय भायल्यान कोणी येवन जर कितें कमेंट मारलो जाल्यार गोंयकारांक राग येता. एक ट्रायबल स्टेटीक तो, सो ट्रायबलांचे व्हॅल्यूज जपपा खातीर कितें करचें पडटा? तेंचे म्हणजे ऑब्जर्वेशन करून कितें आसा तेंकां, वॉट दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबावट, हें मातशें नोट करचें पडटा. थंय थोडे गायडन्सूय मेळटा. बाकीचे ऑफिसर आमच्या पयलीं गेल्ले आसा ते थोडे ब्रीफ करता की अशें हें उलोव नाका, हें करूं नाका, हेच्या बद्दल उलोव नाका. चीफ सेक्रेटरीज किंवा आमचे सिनियर्स आसता तांकां एक एक्सपिरियन्स आसता जनरली, सो ते सांगतात की दीस थिंग्स आर नॉट टू बी टच, दीस यू कॅन सेन्सिटीव इश्यू. पण त्याच्या वेळेला म्हणजे वन्स एक 5-6 महिने जाले की तुमकां आयडिया येता की कितें करप, कितें ना करप. स्वप्नील बाब, म्हाका एक तेच जाणून घेवपाचें आसता अशें की गोंयाक 1988 स्टेटहूड मेळ्ळें. स्टेटहूड मेळटकीर IAS जावपाची प्रक्रिया वाडली, चड गोंयचे ऑफिसर वचपाक लागले, भायर वचपाक लागले. तशें अरुणाचलान कितें आसा? अरुणाचलांत आमचे आतां जवळ जवळ 10 ऑफिसर म्हाका दिसता IAS गोंयचे स्वताचे आसतले. तशें अरुणाचलान कितले आसात तांचे निजाचे? अरुणाचलाचे तेंचे कॅडर स्ट्रेंथ 42 आसा, 42 स्ट्रेंथ आसा. जबरदस्त जाली 42 आसा, कारण तेंचे डिस्ट्रिक्ट्सय चड आसा आनी एरिया चड आसल्यान तांकां कॅडर स्ट्रेंथूय चड दिल्ली आसा. बरोबर. पण तातूंतले एज पर रूल 30% आसता ते बाय इंडक्शन जाता आनी 30% बाय डायरेक्ट रिक्रूट. डायरेक्ट रिक्रुटांनी मातसो तांकां एडवांटेज मेळटा की तेंचे नॉर्थ इस्टाचे थोडे लिस्ट बी सेपरेट जाल्ल्या कारणान, बरोबर, आनी एज ट्रायबल्स ऑल्सो दे गेट अ लिटल एडवांटेज. म्हणजे तेंच्या ऑफिसरांचें प्रमाण आसा, क्वायट लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स. आनी आय थिंक गोंया पेक्षा खूब ऑफिसर्स. गोंयान नॉर्थ गोवा म्हाका दिसता कलेक्टर इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश न्ही? आगे मामू बी आसात आतां. बरोबर. शी इज फ्रॉम झिरो एक्चुली. झिरो, नायस. आमी थंय गेल्ले, व्हेरी नायस. सो स्वप्नील बाब, एक गजाल म्हाका स्वताक जाणवता तशी आतां हे एजीर, की आमकां जर तरुणपणान जर दिल्ली किंवा अशे तरेचे पावर सेंटर्स थंय काम करपाक मेळिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण गोंयान अजुनूय IAS ऑफिसरां भितर एक मेंटेलिटी हांव पळयता, भायर वचपाक नाका. पूण तुवें इतलें दिल्लीन काम केलां, सामकें मेन पावर सेंटरान, आतां तूं अरुणाचलान, आनी अरुणाचलान काम करतना तुजे कडेन म्हत्वाची खातीं आसा. फॉर एक्झाम्पल एविएशन, तेंचे हेलिकॉप्टर्स सेवा जाय पडटा ती तुमचे कडेन आसा, तुमचे कडेन टॅक्सटायल्स आसा, तुमचे कडेन सिल्काच्या संदर्भांतलें प्रोडक्शन, कारण अरुणाचल प्रदेशांत सिल्क जाता, हें तुमचे कडेन एक म्हत्वाची खाती आसा. सो एक त्या राज्याच्या डेवलॉपमेंटान सहभागी जावप, हातभार लावप, त्या म्हणजे एक आपल्या हातांतल्यान हें एअरपोर्ट घडलें. तुम्ही म्हणलां आतां ऑगस्टान थंयचें एअरपोर्ट ओपन जाता, सो हाजी एक खोस वेगळीच आसतली न्ही? हय, एक म्हाका दिसता की सगळ्या IAS ऑफिसरांनी एक तरी स्टेंट भायर करून येवपा जाय अशें म्हाजें तरी मत जालें. कारण दिल्ली वतकीर हांव मिनिस्ट्रीन आशिल्लो, थंयचे वर्कींग इतले वेगळे, गोंयान आमी वेगळे, हांगचे इवन रुल्स आनी लॉज आसा तातूंत सुद्दां वेरिएशन आसा. जशें आतां आमच्या गोंयान आमी कोमिंदाद लॉ आसा, भायर तसो ना, थंय हिंदू लॉ लागतली, वेगळी लागतली. आतां अरुणाचलान तेंचे ओन ट्रायबल लॉज आसा. अरुणाचल असो एक स्टेट आसा की तेंचे लँड रेकॉर्ड्सूच ना,
आतां तयार जातात लँड सो उभारती एक स्टेट उभरती स्टेट आसा आनी डेव्हलपिंग स्टेट आसा पण एक म्हाका एक एडवांटेज थंय दिसलो की जे आमी कितें विचार करून वता की हे करूंक शकता आमी आनी ते जर थंय डिस्कस करून जर एप्रूव जाले जाल्यार ते फास्ट जाता तुमकां दिसूंक येता जशें हांव म्हणटा की एअरपोर्ट हांव जेन्ना फर्स्ट टायम एअरपोर्टाक विजीट केली एअरपोर्ट सायटाक मे 2020 30th मे हांव एक्चुली थंय फर्स्ट विजीट केली तेन्ना पळयलें जाल्यार फूल शेत आशिल्लें आनी कांयच नाशिल्लें आनी फक्त एकाच कॉर्नराक एक पत्रे मारून एक कंट्रॅक्टरान आपलो रूम केल्लो आज 15th ऑगस्टाक वी आर प्लॅनिंग टू ओपन दॅट एअरपोर्ट फूल ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट अँड फूल रनवे लेंथ ऑफ 2.23 किलोमिटर्स इतल्या स्पिडीन तो एअरपोर्ट तयार जालो म्हणजे हे जे आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आपल्या कारकिर्दीन फूल एअरपोर्ट रेडी जाता अशा खुबश्यो गोश्टी जाला आतां ई ऑफिस Arunachal has become one of the first states to, it was the last state to take up, but they did so fast की आता इवन डिस्ट्रिक्ट लेवलार ई ऑफिस चालू जाता फ्रॉम 1st of जुलय. हे एक आसा CCTNS म्हणून तुमी आयकले आसतले पोलिसांचे एक सॉफ्टवेअर आसा क्रिमिनल ट्रेंडन्सी दॅट ऑल्सो अरुणाचल स्टार्टेड लास्ट बट दे हॅव सरपास खुबश्या स्टेटीन सरपास करून आज CCTNSन अरुणाचल प्रदेश क्लाउडार वचपी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स इन इंडिया म्हणजे इतलं फास्ट डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा आनी एवरी 15-20 दिसान एक नवो कितें तरी प्रोजेक्ट इनॉग्रेट जाता वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स म्हणा किंवा रोड्स म्हणा एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आपल्या समोर हे सगळें पळोवपाक मेळटा पयले स्टेजी पासून इम्प्लिमेंट म्हाका हो प्रश्न सदांच पडटा की अरुणाचला सारके राज्यार जे डिफिकल्ट आसा टेरेन इज व्हेरी डिफिकल्ट ताचो प्रांत डिफिकल्ट आनी गोंय येदेंच ल्हान गोंयान भितर योजना रखडटात कित्याक फुडें कित्याक वचनात आनी आमकां एक सदांच एक संवय जाल्या खरी आसत फट आसत की IAS ऑफिसरांक दोश दिवपाचे की भायल्यान IAS ऑफिसर येतात तांच्या राज्या बद्दल प्रेम नासता कळवळो नासता. सो म्हाका म्हजो एक प्रश्न तुमकां हो आसतलो की गोंयचे स्वतंत्र कॅडर आसप बरोबर काय चूक? म्हाज्या मते स्वतंत्र कॅडर आसप बरोबर आसा कारण स्टेट्सचे प्रॉब्लेम्स आसा ते त्या ऑफिसरांक ज्या थंयच्यान प्रमोट जाल्ले ऑफिसर तांकां किंवा फूल टायम थंय पोस्टेड आशिल्लो ऑफिसर बरोबर चड हँडल करूं शकतलो बरोबर पण ताका डिसएडवांटेजीसूय आसा कॅडर धाकटो आसल्यान थोड्या टायमान ऑफिसर एखादे बोर जावंक शकता किंवा ताका एक दिसूंक शकता की आपल्याक हांगा स्कोप ना पोस्ट आर लिमिटेड एक हांगा 18 ते 20ची स्ट्रेंथ आसा IASची ताच्या फुडें कितें मागीर 20 पोस्ट केले एकदा कलेक्टर जालो की सकयल काय वचूंक शकना हे इधर गोया सेक्रेटरी आफ्टर दॅट यू गेट सेक्रेटरी हे एक फिलींग आसा पण त्याच्या खातीर म्हाका दिसता ऑल्टरनेटीव आसा कारण सेंट्रल डेप्युटेशन्स आसात इंटर कॅडर डेप्युटेशन्स आसा तशें जर ऑफिसराक दिसता जाल्यार यू कॅन गो टू मिनिस्ट्री तशें प्रॉब्लेम्स ना पण म्हाका दिसता स्टेटी खातीर बरें आसतलें की हांगचे ऑफिसर हांगाच उरले जाल्यार फायदो जावंक शकता कारण आमी पळयतात मनोहर पर्रीकर आसतना ताजेय पयलीं IAS कॅडर स्वताचे आसचे अशे तरेची पूण जाता कितें आमचे फुडारी पळय जेन्ना खंयचे IAS ऑफिसर भायल्यान आयिल्ले जेन्ना संघर्श करतात तेन्ना ते म्हणटात की लाव आमी आतां आमचे कॅडर करतले पूण हाजे खातीर एक सस्टेन्ड एफर्ट जावन एक सारको विचार फुडें व्हरप कारण आमी सदांच मानतात की खंयचोय ऑफिसर जो पळय हांगा आसा तो वेगान काम करतलो पोटतिडकीन काम करतलो जाल्यार ताका हांगची लँग्वेज येवपाक जाय ताका हांगचे कल्चर खबर आसपाक जाय ताका हांगचे प्रश्न खबर आसपाक जाय. सो तुमी म्हणले तशें तुमी थंय वचून एक 6 म्हयने लागले आसत पूण अरुणाचलाचे एकूण परिस्थिती कडेन तुमी एसिम्युलेट जाले हो एक फायदो कारण अशे ऑफिसर गोंयानूय खूब लोक येवन गेलेत म्हणजे हांव आतां फाटले एक 35 वर्सांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार दिल्लीच्यान खुबशे अशे ऑफिसर आयले तांकां गोंया बद्दल प्रेम आशिल्लें आनी अजुनूय ते जर खंय मेळ्ळे दिल्लीत बी न्ही तांकां खूब कडेन ते ट्रान्सफर जाल्ले आसतात पूण गोंयाचे बद्दल ते सामके बरे मोगान उलयतात आनी कोणी गोंयकार मेळ्ळे जाल्यार चड बरे उलयतात. सो अशे तरेची एक एटमॉस्फियर गोंयान आसचें कितें कारण आमचे कडेन तो एक प्रश्न आसाच की खंयचे ऑफिसर गोंयान आपोवन हाडचे हें हो स्टेट गव्हर्मेंटाक आसा पावर किंवा त्या संदर्भान कितें करूं शकता? एक्चुली तसो स्टेटाचे ओपिनियन घेतात मिनिस्ट्री पण खूबदां मिनिस्ट्रीने इश्यूज आसतात
थोडे थंयचे ऑफिसरूय कॉपरेटीव तितले नासतात अशे टायमार इश्यूज जाता की थंयच्यान फोर्स करून कोणाक धाडलो स्टेट गव्हर्मेंटाक नाका आशिल्लो जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट ताका परत धाडूंक शकना अशे खुबशे इश्यूज आसा स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट वेगळे असले जाल्यार आनी इश्यूज जावंक शकता पण ओवरऑल अशें आसा की भायल्यान जो ऑफिसर येता तो एक नवे आयडियाज घेवंक येवंक शकता किंवा त्यांनी कितें थंय इम्प्लिमेंट केल्ले ते आयडियाज तो हांगा घेवंक येवंक शकता पण त्याचो एडवांटेज आसा ना अशें ना. बरोबर एक म्हत्वाचे प्रश्न आमकां गोंयकारांक किंवा पत्रकारांक सुद्दां पडटा तो कलेक्टर्स पळय आसतात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हे IAS आसपाकूच जाय अशें कितें नियम आसा जेन्ना IASचे एक रुल्स करता गव्हर्मेंट तेन्ना एक लिस्ट करता की खंयचे पोस्ट IASाक दिवचे तातूंत दोन्ही कलेक्टर पोस्ट गोंयचे IAS दाखयल्ले आसा इवन एडिशनल कलेक्टर्स IAS दाखयल्ले आसात आनी डायरेक्टर टुरिझम डायरेक्टर विजिलन्स हे थोडे पोस्ट आसात ते IASच लोकांक दिवचे अशें आसता हो जरी हार्ड अँड फास्ट रूल ना भायल्यांक दिवपा जाता मिन्स गोवन ऑफिसरांक दिवपा जाता पण जनरली गव्हर्मेंट फॉलो करता. तुमचें स्वताचें मत कितें कलेक्टर्स हे IAS भायल्यान आयिल्ले आसचे काय लोकल जे पळय IAS जाल्यात तांकां दिवचे मिक्स आशिल्ले बरें एडिशनल कलेक्टर जरी लोकल ऑफिसर आसलो जाल्यार इट इज सफिशियंट अशें दिसता कारण आनी प्लस कलेक्टरचो पोस्ट कोण घेता तेचेरय आसा बिकॉज इफ ही इज विलिंग टू लर्न तो कलेक्टर जो आता तो देन इट इज गुड कॉम्बिनेशन. स्वप्नील बाब धन्यवाद तुम्ही मुजरत आमच्या स्टुडिओन आयले. एक महत्वाची गजाल ह्या मुलाखतींतल्यान सामकार आयली की गोंयचे अधिकारी आनी IAS UPSC मार्फत IAS जावचें इतल्या खातीर कारण गोंयचो आवाको आसाच पूण जे काही बरे अधिकारी आसात तांकां दुसऱ्या राज्यान जर शिकून आयले जाल्यार आमच्या राज्याक ताजो चड फायदो जावंक शकता आनी आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटानूय हें लक्षांत घेवपाक जाय की जे भायर वचून जे पळय आमचे खास अधिकारी GPS मार्फत IAS जाल्यात भायर वचून आयल्यात तांकां प्रिफरन्शियली बरें पोजिशन दिवपाची गरज आसा इतल्या खातीर कारण तांकां एकूण गोंयचे बद्दल प्रेम आसा कळवळो आसता गोंयचे बद्दल एक पोटतिडक आसता आनी भायलो अनुभव घेवन आयिल्ल्यान ते चड एफिशियंटली चड वेगवान पद्दतीन हें कामां करूं शकतात. स्वप्नील बाब तुमी जाता तितले बेगीन गोंयांत येतले अशी हांव अपेक्षा करता. तुमकां 5 वर्सांचे वयर तुमी भायर उरल्यात आनी तुमी गोंयांत आयले जाल्यार गोंयाक ताजो खूब फायदो जातलो हाजी म्हाका स्वता खात्री आसा. आनी एक धन्यवाद तुमी आमच्या स्टुडिओन मुजरत आयले. तुमकांय बी हांव सांगता की IAS संदर्भांतलो चडांत चड आज भुरग्यांनी परीक्षा दिवन IAS परीक्षेक बसचें गोंयाकच न्ही तर देशाक तुमच्या सेवेची गरज आसा आनी गोंयांत अशे खुबशे जाण बुद्धिमान आसात ताणें IAS सेवा ऑप्ट करपाची गरज आसा. तर तुमचे कडल्यान ही सगळी म्हायती आमकां हांगा मेळूंक पावली. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.